धर्मीक एकचार राखप ही सगळ्या समाजांची जापसालदारकी। काँग्रेस फुडारी मतपेटया खातीर फक्त हिंदूक लक्ष करपाचो यत्न करतात। डीएनएच्यो गजाली करपी आलेमांव हांचो डीएनए सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा, अशी टिका भाजपाचे म्हणयारो गिरीराज वेर्णेकार हांणी केल्या। पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो। केन्नाय जनतेच्या बऱ्या खातीर कितेंय जर काम करीत जाल्यार काँग्रेसीच्या पोटान दुखता। आणि आमकां हे खबर आसा की इंडिया अलायन्साचे एटलीस्ट 2 पक्षाचे जे अध्यक्ष आसा तांचो म्हाका दिसता रियल इस्टेटान इंट्रस्ट आनी संबंध हो खूब जुनो आसा, त्यामुळे एक वेळ तांची फडफड जाता आसतली। पण काल युरी आलेमावान एक स्टेटमेंट केला की देर इज अ थ्रेट टू अवर ओरिजिनल डीएनए ऑफ कम्युनल हार्मनी आणि राइट विंग आउटफिट्स एसोसिएटेड विथ बीजेपी आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब अवर पीस अँड कम्युनल हार्मनी। म्हणजे खंय तरी जे काही इन्सिडेंट झाल्या तातूंतल्यान आपली वोट बँक सांभाळून फक्त खंय तरी हिंदूंक टार्गेट करपाचे म्हाका दिसता हे काँग्रेसीन प्रयत्न चलयल्या। आणि म्हाका इंटरेस्टिंग आनी कशें हांसूंक आयलें कारण डीएनए बद्दल युरी आलेमाव उलयता। म्हणजे युरी आलेमावाची जी एक रिच लेगसी आसा ती म्हणटा ती आलेमावांची आसा। आणि 2012 ह्या आलेमावांक 4 आलेमावांक कशे जनतेन नाकारलेले, तातूंत ताचो बापूय आशिल्लो, काकाय आशिल्लो, कजन सिस्टरूय आशिल्ली। तर म्हाका दिसता युरी आलेमावान जेन्ना डीएनएचो तो उलयता म्हाका दिसता ताजो डीएनए हो आलेमावांचो आसा आणि आलेमावांचो डीएनए कितें तो म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेक खबर आसा।